प्रितीच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां सांगता भावाता उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक. टू ओवरकम वर्ल्डली ब्लायंडनेस थ्रू फेथ. आनी आमी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर केन्ना सोरूंक पावतली? जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी वाचता, आयकता, त्याच उतराचेर आमी नियाळ करता आनी मागण्याची मनशां जाता तेन्ना. आयच्या पयले वाचपान आमी पळयलां देव इस्रायल लोकांक एक भास दिता. ही कसली भास? वॉट कायंड ऑफ प्रॉमीस? देव इस्रायल लोकांक म्हणटा, हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो, हांव सदांच तुमकां सोडवून दितलो, म्हजेर भावात दवरात. दिस इज गॉड्स प्रॉमीस. तर आमी भावाताची मनशां जावंक फावो. आमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक फावो आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सोरूंक फावो. वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक फावो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो तरणाटो आसलो तो संवसारी कुड्डेपणांत आपलें जिवीत तो जियेतालो. पूण भाग्यवंत इनास दी लॉयलाच्या उतरांनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. भाग्यवंत इनास दी लॉयलान म्हणलें, कित्याक उपकारत तुवें हो संवसार जोडले पूण तुजो आत्मो इबाडल्यार? फॉर वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड अँड फॉरफीट हिज सोल? आनी हेच उतर आयकून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपलें वायट जिवीत ताणें पयस केलें आनी बरें जिवीत तो जिवंक फुडें सरलो. ताणें आख्ख्या संवसारांत वचोन देवाचें उतर ताणें परगटलें. देवाचेर भावात धरून तो मागण्याचो मनीस जालो. जोरी आमी भावाताची मनशां जालीं जाल्यार, जोरी आमी मागण्याची मनशां आमी जालीं जाल्यार देव आमचें मागणें आयकतलो. आनी हेंच आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां. आयच्या शिव वर्तमानांत पळयलां जेजू दोन कुड्ड्याक मनशाक नवी नोदर दिता, नवी दिशा दिता. आनी जेजू नवी नोदर दिवच्या पयलीं तो तांचो भावात तपासता आनी तपासून जातच तो ह्या दोन कुड्ड्या मनशाक नवी नोदर दिता. पयले सुवातेर हे दोन कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येतात, भावातांत मागणे करतात आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. They cried aloud. Crying aloud is a sign of prayer. कितले फावटी आमी मागणे करतना आमी आमचोच भावात आमी घोट दवरता आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता आमचो भावात थीर करूंक, वायट जिवीत सोडूंक आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सोरूंक आमकां आपयता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां हे दोन कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येता. कित्याक ते आशेताले जेजूक पळोवंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी आशेतांव काय जेजूक पळोवंक? डू यू डिझायर टू सी जीसस? आमी आशेतांव काय आमचे खोटेपणाचें जिवीत सोडूंक आनी बरें जिवीत जिवंक? Do you desire to overcome the worldly blindness through faith and live a good life? आमी आशेतांव काय देवाचें उतर वाचूंक? Do you desire to read the word of God? आनी शेकी आमी आशेतांव काय आमी आमचो भावात दुसऱ्यांक दिवंक? Do you desire to share your faith with others? ह्याच प्रश्नाचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी देवाचो आदर आनी कृपा मागुया आमी बरें जिवीत जिवंक. आमेन.